नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मे म्हयन्या सावन पाली माकड रोगा आड लोकांक वाशिना मोहीम 5 वर्सां चलतली। हजारभर लोकांचेर उपाय। कर्नाटकांतल्या शिमोगा प्रयोगशाळेंतल्यान वाशिना एनसीसीडीन सांगला उपाय। मिकी पाशेकोक दिल्लीतल्या सगळ्या हॉटेलांनी सोदात। मडगांवचे जेएमएफसी कोर्टान सांगला पुलिसांक मिकीक कोर्टान हजर करचो म्हूण मिकीचे शुअर्टी आनी घरकान्नीक नोटीस। मिनावेली निर्गट ड्युटी देंवोवपाची चिन्नां नात। गोंयांत सध्या विशय सोडून दिवचो मोदी सरकाराचो स्पश्ट संकेत। मायनिंग सुरू जावपाची लक्षणां ना। मुख्यमंत्री म्हणटा मागणी करप सोडचे ना। हे फावट आमदारांक विचारून सरकार करतलो प्रादेशीक आराखडो तडीक लावंक 3 म्हयन्याची कार्यावळ। मे म्हयन्या सावन आराखड्याक हात घालपाची सरकाराची तयारी। नेपाळांत भूकंपाचे धपके सुरूच। 5,000 वयर सोंपले। आंकडे तेंकून येता 10,000, 8,000 वयर जखमी। नेपाळ उबें करपाक सगळे तरेचो आदार करपाचें भारताचें उतर। खबरो विस्तारान। मे म्हयन्या सावन पाली माकड रोगा आड लोकांक वाशिना दिवंक सुरवात करतले। मोहीम 5 वर्सां चलतली। वाशिना करपाक खात्यान पालीचे हजारभर लोकांक वेंचून काडल्यात। कर्नाटकांतल्या शिमोगा प्रयोगशाळेंतल्यान माकड रोगाचेर वाशिना मागयतले म्हूण भलायकी मंत्री फ्रांसिसान प्रुडंटाक सांगले। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीसीडीन पालीच्या लोकांक वाशिना सुरू करची म्हूण सरकाराक उपाय सांगला। आतां मेरेन पाली 21 जाण माकड रोगाक पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात। सरकारी आंकडे प्रमाण 4 जाण सोंपल्यात। कॅसुनर फॉरेस्ट डिजीज पाली पातळिल्ल्या माकड रोगाचेर नियंत्रण दवरूंक वाळपय पाली आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक वाशिना दिवपाची शिफारस नॅशनल सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज म्हळ्यार एमसीसीडीच्या टिमीन सरकाराक केल्या। ही वाशिना कर्नाटकांतल्या शिमोगांतल्यान हाडपाची तयारी गोंय सरकार करता। वाशिना दिवंक पाली आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत सरकारान सुमार 1000 लोकांक सोदून काडल्यात। वाशिना दिवपाची मोहीम 5 वर्सां चलतली। 5 वर्सां ते 65 वर्सां पिरायेच्या लोकांक ही वाशिना दिवंक मेळटात। 0 टायमाचे म्हणजे आयज मारले एक जाल्यार 3 म्हयन्या भितर परते मारपा जाय। एका म्हयन्यान की 3 म्हयने परते मारपा जाय, 9 म्हयन्यांनी परते मारपा जाय। सगळी 8 वॅक्सिनां मारपा जाय एका पेशंटाक। एका मनशाक 8 वॅक्सिनां मारपा जाय। म्हणजे कोर्स तो 0 to 5 years, 0 to 6 years, मागीर वर्साच्या वर्सा 5 वर्सां मारपा जाय। म्हणटच आमी 1000 लोक आयडेंटिफाय केले। 5 वर्सां भुरग्याक 5 वर्सां सकयल भुरग्याक मारपा जायना, 65 वयर मारपा जायना। पाली वाठारांतल्या जंगलांतल्यो किट्ट्यो सोदून ना करच्यो म्हूण भलायकी खात्यान राना खातें आनी जनावरां सांबाळ खात्याक सांगला। आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनिमल हजबंड्री ते किट्टी आहा पळय ते डिस्ट्रॉय करपाक काम चालू केलें। फर्स्टन आमी पयले नंबर 1 पळय वानराची मृत्यू जाता पळय तांकां डिस्पोज करपाचें तांकां तरीका दाखयल्या। काय डिस्पोज करपाचें तांकां उलपावपा जाय म्हणटा ते पुरपा जाय ते करपाक ते सांगला। मागीर टिक्स आहा पळय ते कंट्रोल करपाक घरान स्वच्छता दवरपाक ते अवेरनेस केला थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट, थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थ्रू एनिमल हजबंड्री हे सगळी तयारी केल्ली आहा। आतां मेरेन पाली वाठारांत सुमार 21 लोकांक माकड रोगाची बाधा जाल्या। माकड रोगाक लागून 4 जाण सोंपल्यात म्हूण सरकाराचो आंकडो सांगता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मिकी पाशेकोक दिल्लीतल्या सगळ्या हॉटेलांनी सोदचो म्हूण जेएमएफसी कोर्टान पुलिसांक सांगला। आदलो मंत्री आनी नुयेचो आमदार मिकीचो अटक वॉरंट कोर्टाक आनीक 7 दिसांनी वाडयला। दिल्ली बारीक मोठी धरून सुमार 34,000 हॉटेलां आसात म्हूण सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट घाला। मिकीक कोर्टान हजर करचो म्हूण कोर्टान मिकीची शुअर्टी आनी घरकान वियोला पाशेकोक नोटीस काडल्या। आदलो आरडीए मंत्री आनी नुयेचो आमदार मिकी पाशेकोक सोदपाक कोलवा पुलिसांक अजून जमाना आशिल्ल्यान मडगांवच्या जेएमएफसी कोर्टान पुलिसांचेर बरोच फोग काडलो। मिकीक भितर वडोवंक पुलिसांक दिल्ली मुजत सोंपिल्ल्यान मंगळारा सुनावणी जाली। पुलिसांनी दिल्लीतल्या कितल्याशाच हॉटेलांनी मिकीक सोदलो पूण ताचो पत्तो लागना। दिल्लीत सुमार 34,000 बारीक मोठी हॉटेलां आसात अशें खासा सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगले। दिल्लीतल्या सगळ्या हॉटेलांनी मिकीक सोदात म्हूण कोर्टान पुलिसांक सांगलां। Matter was for extension of warrant or issuance of proclamation. Okay. She said she has called for the report. And we have submitted the report and she will pass an order based on the inquiry conducted by herself with the police officer.
मिकीन सुप्रीम कोर्टात घाल्ले पुनर्विचार याचिकेचेर कितें जालें काय म्हूण JMFC कोर्टान मिकीच्या वकिला कडेन स्पश्टीकरण मागलें. मिकीक कोर्टांत हजर करचो म्हूण कोर्टान मिकीची हमीदार आनी घरकान्न वियोला पाशेकोक नोटीस धाडल्या. मिकी खंय लिपला ताची माहिती दिवंक नाशिल्ल्यान ताचो PA लिंडन मोंतेरो आड गुन्यांव नोंद करचो म्हूण आयरिश मागता. Court had given specific directions to the Kolwa PI that he should make inquiries with the Mickey Pacheco's staff about his whereabouts. The very fact that Lyndon Montero is travelling back and forth to Delhi and 4 trips over the last 1 week, it is very clear that Lyndon Montero knows very well where Mickey Pacheco is. सुप्रीम कोर्टात अर्ज करतना मिकीन खंयच्या नोटरी कडेन डॉक्युमेंट नोटरायज्ड केल्यात ते तपासचे म्हणूनय कोर्टान पुलिसांक सांगलां. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. केंद्र सरकार मिनावयली निर्गत ड्युटी देंवोवपाची चिन्नां नात. मोदी सरकाराची तशी तयारीय ना. मुख्यमंत्री पार्सेकाराक दिल्लींतल्यान हे स्पश्ट संकेत मेळ्ळ्यात. केंद्राचें धोरण पळयल्यार केंद्र निर्गत कर देंवयतले अशें दिसना. फक्त येणावळी पुरतीच न्हय, प्रधानमंत्री मोदीच्या मेक इन इंडिया प्लानाक चालना दिवंक मिनाच्या निर्गतीचेर अप्रत्यक्ष निर्बंध घाला म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. मात निर्गत ड्युटी देंवयले शिवाय गोंयचे मायनी सुरू जावंक शकना म्हूण मिरेनांनी स्पश्ट केलां. मिनावेली निर्गत ड्युटी देंवोवप सध्या तरी शक्य ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. निर्गत ड्युटी देंवोवपाचेर फुडें विचार जातलो म्हूण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीन सांगला. देशी स्टील उद्देग आनी मेक इन इंडिया प्लानाक चालना मेळची म्हूण खंय निर्गत ड्युटी देंवोवंक ना. He has not stated that way, but that has been the approach of the central government. That is what I feel. It is not that the export duty has been levied for collecting the revenue. It is for encouraging Make in India. It is that way. No, दिसना कित्याक. That is मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट घेतलो ती काडप शक्यच ना. शक्यच ना अशें ना रे. बट खंयचोय कॉन्सेप्ट आसलो हो इमिजिएट इम्प्लिमेंट जाता असो ना. त्यामुळे इमिजिएट करपाक हरकत ना. पण इमिजिएट एक्सपोर्ट ड्युटी सोडून आनी कशें रिलॅक्स करपाक शकता मायनिंग करूं शकता ते. अखेर फायनली इट इज गव्हर्मेंट. दे हॅव टू टेक द डिसिजन. दे वूड टेक द डिसिजन. मिनावेली निर्गत ड्युटी देंवोवची म्हूण गोंय सरकार फाटलो कितलोसोच तेंप मोदी सरकाराचे फाटल्यान लागला. 62 ग्रेड मेरेन मिनाची निर्गत ड्युटी देंवोवची म्हूण मुख्यमंत्र्यान केंद्राक बरयल्लें. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारय एक सारको हो प्रस्न दिल्ली काडीत आशिल्लो. मात मोदी सरकारान सध्या तरी गोंयान हो विशय सोडून दिवचो म्हूण गोंयचे मंत्र्यांक सांगला. मिनावेली 30% निर्गत ड्युटी फाटीं घे मेरेन गोंयान मायनिंग सुरू करप शक्य ना म्हूण गोंय मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनान स्पश्ट केलां. नाजाल्यार आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेन मिनाचो प्रेस सामको वाडलो जाल्यार एक वेळ मायनिंग परवडूं येता. मात तशें जावप सध्या तरी अशक्य. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. घेवया एक विराम.